ओके. म्हजें नांव वलेरियन डिसोजा म्हणून. हांव 62 वर्सांचो. हांव साबार वर्सांत सोरायसीस म्हणल्या एका पिडेंत वळवळून आसलो. सोरायसीस म्हळ्यार स्किनाची एक एलर्जी. ताका डॉक्टर कॅन्सर टायप स्किनाचे कॅन्सर तशें म्हणटात. ते सगळ्यांक गुर्त आसा, हांगासरल्यांक सगळ्यांक गुर्त आसा. ताका इयर 2000 सुरू जाल्ली ती, इल्ली इल्ली जावन चड जाली. ताका खरी नासली वखदां ना ती. ऑल इंडिया सगळ्या इंडियांत आलोपॅथीक जाली, आयुर्वेदीक जाली, होमिओपॅथ जाली, पुरा नमणेची वखदां हांवें केली ताका. आनी एक फावटी वेल नोन डॉक्टर आशिल्लो, व्हडलो डॉक्टर, तो म्हणलो हे सोरायसीस गूण जावचें न्ही. आनी ताणें व्हडलो एक एनसायक्लोपिडिया आसा तांच्या मेडिकलांत, तो काण म्हाका वास म्हणलो. तातूंत बरयल्लें आसा की केदाळे गूण जायना. ती आयकल्यान म्हाका आनी केल्ली खंत जाली. तो म्हणलो हें तुका सांगचें कारण कित्याक म्हळ्यार हांव वखद कितें आसा पूण इल्ले कंट्रोलार येता, ह्या इल्ले उणें जायते परते भायर येता. आनी ताणें सांगिल्ले भशेन जावचें म्हाका. आनी त्या देखून म्हाका कामाक आनी पुरा मस्तो भोंग जावचें. हांव ऑफिसाक कामाक वताना म्हाका केदाळे इन्कम टॅक्सा वचून स्क्रुटिनी हियरिंगाक वचून आमच्या कंपनीची केस प्रेझेंट करची, ताका रायट अप दिवचें, पुरो एक्सप्लेन करचें, तशें मस्त काम आसतालें. आनी हांव तांकां ते 6 म्हयने वर्स अशें चलतालें. एक नॉन स्टॉप कंटिन्यू आसतालें. तेदो म्हाका स्ट्रेस जाताना आनी चड जातालें. आनी मागीर चड जाल्ले जाल्यार सगळ्यांनी सारकें खालें केलें, तुज्या कुडीची कली आवाज तेका दवरले, तूं खालें करी नाय कित्याक ताका. सगळ्यांनी सारकें हांव करूंक साद जाल्लें पुरा करचें हांवें. आनी तरी की म्हाका तें मस्तो गणसी भोगची आनी थोडे फावटी मस्तो डिप्रेस्ड फील जावचें. म्हळ्यार सगळ्यांनी सारलें ती सारकी, सारलें ती सारकी, सारलें ती सारकी. आनी म्हाका भक्तीपण आशिल्लें ल्हानपणांत. भक्तीपण आशिल्लें म्हळ्यार म्हज्या समजणे प्रमाणे हांव वेतालो पुरा नावाडीक. सगळी खंय वेता ती आनी पुरा वेतालो, पुरा सादारलें करतलो. आनी हें चिंता मागतालो की देव एक दीस म्हाका बरो करतलो. तशें तो पातयेतालो. तरी एक फावटी लास्ट टायम एक पुना रिट्रीट जालें फस्ट. म्हळ्यार कोरोनाच्या टायमार ते दाळ खंय वचोंक मेळनासलें आमकां. तरी ते दाळा आमी युट्यूबार व्हिडिओ आयकूंक सुरू केली. तरी तो म्हजो एक फ्रेंड आसा जे डिसोजा म्हणून. तो मस्तेपणान फ्रेंड म्हजो, एक 40 वर्सांचो फ्रेंड. तो म्हणलो वल्ली ये एक आयक, म्हाका एक्चुअली तोय म्हजे भशेन मस्त कडेन तेरे करते आनी पुरो ताका बायबलाची जाणवाय जोडची मस्त इंट्रस्ट ताका. तरी ताणें सांगिल्लें तें म्हाकाय ओंबलें तें. तरी हांगा गेलो दोन धांवांनी मिसेस जुडी, दोन रिट्रीटाक गेल्या. तरी जेजूच्या गळ्यावर मी तुका संपूर्ण गूण केला म्हणून सांगलें ताणें. तर हांव पळयता आसा पुरा आंगार आसा, गूण केला. म्हाका तें आयकताना बरें लागना. तूं आयकताना तितलें सॅटिस्फॅक्शन जावना. बरयलां पूण आसा. मागीर म्हळें तुमकां खालें दिसता तें पातयेवचें न्ही, खालें बरयलां तें सत. हें शाश्वत न्ही, आशिल्लें शाश्वत न्ही. पूण हांव त्या दाळा चिंते लागलो डॉक्टरान म्हळ्यार तें शाश्वत म्हणून. मागीर ताणें म्हळें डॉक्टर व्हरतो की देव व्हरतो. ती पुरा चिंतना म्हज्या मतीन घुंवत आशिल्ली. आनी हांवें जे की सांगलें अशें म्हणटा ना वाल्ले. तो म्हणलो हें फॅक्ट टेम्पररी सद्याचें, पूण हें बरयल्लें सत्य तुवें सांगत आसले भशेन आनी पातयेवन सांगत आसले भशेन तुवें इमॅजिनेशन करीचें. आनी ताचे वयर तुवें जैत व्हरीचें. अधिकारांत साहजें निकळ भायर ते खंयची पिडा शिडा आमच्या खंतीन जावं दी, बेजाऱ्यान जावं दी, स्ट्रेसान तातूंत येता. देवान दिल्ली न्ही, जेजू थंय खलीत पिडा शिडा जेजू थंय नातिल्ली. तशें आशिल्लें ताणें सांगलें. हें हांवें दोन रिट्रीटांत आयकल्लें.
हांव मागीर ताचे कडेन उलयतालो तें सावूं जायना पळय अशें अशें पुराय ताणें सांगलें म्हाका डिसएग्रीमेंट जाल्लें आनी सावूं जायना न्ही तूं सांगतालो म्हाका अशें अशें हे फातये ज्यो तुवें हे सत त्या फातये नासतना कांय मेळना म्हूण आसा न्ही बायबलान कशें म्हणटलें मागणें करत मेळ्ळें तुका इतलें तेंपान आमी अशें ओपनली उलयताले डिसएग्रीमेंट आसलें हांवें म्हणलें म्हाका काय समा दिसना ताणें सांगिल्लें ना म्हणलें तशें तेंच प्रॉब्लेम आमचे समा दिसना तें चिंतलां तुजे भशेन हांवूय चिंततालो पूण ताच्या उपरांत परिवर्तन जालें तशें अशें म्हणलें ताणें तर म्हजें चिंता पिलेल्लें चेंज जावंक सुरू जालें ताच्या उपरांत हांवें सांगतना वय तशें करून पळयलें म्हणलो तशें करून पळोवन चौकास मागीर हांव चिंततालो हांगा गांवांत 1-2-3 फावटी नेल्ल्याडे रिट्रीट आसतना आनी आयले आमी ते गांवांत आयिल्ले जाल्यार वचूंक जातालें मागीर आमकां युट्यूबांतल्यान आयकतालो तितली म्हाका आनी चिंततालो बॉम्बे जाल्यार पुरो म्हणून मागीर ती आमचे तेणी बॉम्बे वासय जाताली रिट्रीट वासय म्हाका इतल्या स्किनाच्या प्रॉब्लेम कारणान वचून मस्त भोग जाताले म्हळ्यार स्किन जगता ताची आनी आपले सोरायसीस म्हळ्यार पील आवट जावन जगता म्हाका इल्लें एम्बरेस जातालें आनी आंग कुरजुता गांठी आनी पुरो दुखता ती म्हाका मस्त एम्बरेस जातालें यागी म्हणटालें म्हळें नाका म्हाका भोगाना अशें ना ट्राय कर मागीर हांव मागतालो बॉम्बे आमच्या लागीं खंय आसला पुरो म्हाका एटेंड जावंक जायचे मागीर आमचो लिंकर ब्रदर शैला ताणें लागीं ताणें आपले रिट्रीट दवरली 2 दिसांची आमी गेला तर तेय लिंटन ब्रदर म्हणलो दिल्लीक लागून थंयसर हांव मेळोना ताका पर्सनली पूण हांवें युट्यूबार सगळ्यांची व्हिडिओनी आयकल्ली आनी तो म्हणलो हांव फाटीं बसलो ते धाडिल्लें फाटीं बसचें आसलें म्हाका म्हळ्यार सगळ्यांनी पळयताना एम्बरेस जावचें म्हाका स्किनाचें आनी आपले रेड हांगा फटे आसतात हांव दाखयता तरी म्हाका चिकेशें एम्बरेस जावचें म्हळ्यार मुखार डॉक्टरान म्हणलें तुवें एम्बरेस जायचें म्हणटा कोणाकी ते वचना एलर्जी भशेन बदलना ती इन्फेक्शस न्ही तशें पूण कोणाकी इवन केस काडूंक येताना इल्ले फाटीं सरचे ताणी आनी आपले की अंकल अभी टाइम लगेगा वही हाँ वही टाइम लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा आपके पास टाइम है क्या तशें म्हणचे म्हळ्यार नोन थोडे फाटी हांव क्लियर दिसतालो थोडे फाटी दिसनासलो ते म्हाका भोगचें मस्त तरी की मागीर काय करचें करनासतना उपाय ना ऑफिसान मात्र म्हाका एक्सेप्ट करताले काला म्हळ्यार ताणी मेडिकल आनी पुरा टेस्ट आनी करता आनी तांकां गुंतालें तांच्या एका डायरेक्टराक सोरायसीस प्रॉब्लेम आहले त्या देखून ताणी म्हाका कोणें पुट डावन केल्लें ना खंयच्याय वेळार आनी मस्त करताले तांकां म्हणजे म्हळ्यार टॅक्सेशन आनी लॉ आनी पुरो करता आशिल्ले ते मस्त गरज आसली तांची ते म्हाका एकोमोडेट करताले पूण म्हाकाच भोगताले मस्त एम्बरेसिंग तरी गाडकोपार ते रिट्रीटाक आयिल्ले ते जाल्यार लिंटन ब्रदर म्हणलो तांच्या हातून कॉयरान ते 124 years तावन सोरायसीस आसले आनी ते हे उतर सांगलें 1 Corinthians 12:27 आनी जेरेमाया 23:20 1 Corinthians 12:29 is my body is temple of God वय ते आनी जेरेमाया 23:29 is my word not like fire ते आनी आपलो वर्ड सांग ताच्या उपरांत अधिकार घे आनी सांग केदाळे जेजूच्या घरा वरवीं हांव गूण जाला या पिडेक शिडेक म्हज्या वयर कोलूच अधिकार ना ते हांव सांगतालो इंग्लिशान केदाळ्यांनी आपल्या सांगतालो आनी पातयेन सांगतालो वय ताणें ताका ते उतर दिल्लें आनी ताका बरें जालें म्हणून ताणें सांगलें त्या ताका ताच्या उपरांत हांवें ते एकदम भरोसायान जावंक सुरू केलें हांव करतालें हे तुजे रगत तुज्या रक्ता वरवीं हांव संपूर्ण नितळ जाला ते आनी हांवें सांगूंक सुरू केलें एकदम कितले आनी मागीर पळोवंक वचना हांव पळोवचें सोडलें ताच्या उपरांत ध्यान दिवचें सोडलें म्हज्या कामान तिततानी आपलें मग्न जावन पळोवचें सोडलें आनी कशी म्हजी फातयेणी सडत गेली त्या प्रमाणे सोका उणें जावन गेलें आज
म्हज्या आंगार खंयी आनी आपणे आतां मिसासा गोत्ता बायेक गोत्ता आसा बायेनी पळयला आनी हिल्डानी दायस कुल्लुदायक सरिताक भोवजीक आनी सगळ्या गोत्ता आसा कितल्या वर्सांतल्यान म्हाका प्रॉब्लेम आसले आनी आपणे ते कितले आतां हांव संपूर्ण बरो जाला त्या देखून हांव उरला की दिसता ओके आनी एक दाखयता अशें आशिल्लें नेक्स्ट पांयाचे न्ही आतां बसून पळय घरांत हे आतां आनी पुरो बरो जाल्ल्यार सादारण एक 4 महिन्या उपरांत हांवें थंय वचून टेस्टिमनी दिली पुरो बरो जाल्ल्या उपरांत आनी एक दाखयता आनी हे पवित्र आत्म्याचें काम आमी लिपोवन दवरचें न्ही आमचे ते दवरचें न्ही आनी कोणाक आनी डॉक्टरांनी खंयच्याय रितीन बरें जायत ना म्हूण सांगिल्लें तरी बरें जाल्लें डॉक्टराच्या की देवाचे उतरां ते कितलो पावर आसा आमच्या आमकां रचिल्ल्या देवा ते कितलो पावर आसा आनी एकल्याक तांचो भरोस येवन तांचे ते परिवर्तन जावं दी म्हणून सांगचें आनी एक पिक्चर दाखयता ये जस्ट ओके आणि आता पाठीचे फळके समस्या असताना कसे वेळ कसे ना काम करीत आसलो मस्त बिजी आसतलो कामाक काम करीत आसतलो मस्त बिजी आसलो मागीर नॉर्मली कालें करता ते करतालो आमचे प्रेयर बायबल वाचतालो पूण वाचती रीत हांव वाचतालो आनी मिसावेचे आमचे प्रेयर करचे ते आनी करतालो पूण उतरां वयर कशी हांगा आमकां समजणी मेळ्ळी तशी समजणी मेळोना म्हळ्यार हांव चिंततालो आमच्या करण्या वरवीं जाता करण्यो म्हळ्यार प्रेयर करणे बायबल वाचून आनी अशें आंघोळ घालणे तशें गूण जाता म्हूण चिंततालो पूण इतली वर्सां जावना 24 इयर्स जावना कशें ह्या 24 इयर्सांत ह्या ऑगस्टान कंप्लीट गूण जाल्लें केदाळे इतले लांब अवधींत बरें जाल्लें ना म्हाका म्हज्या 24 इयर्साच्या लायफांत इतले लांब अवधींत बरें जाल्लें ना पयलें कशें आसचें की डिपार्टमेंटा वचोंक आसा म्हळ्यार हियरिंग आसल्यार डॉक्टरा सांगचे म्हाका फेस करून बारीक भोंग जाता तो म्हणालो स्टिरॉयड घे आनी स्टिरॉयड घेतना काय जाता की तुका एक फावटी पुरो नापायन जाता पूण एक उडो आसता कंटिन्यू स्टिरॉयड घेतल्यार तुज्या किडनी वयर आनी खंयच्या लिव्हर वयर प्रभाव पडटा एवरी वीक तुवें ताचे टेस्ट घेवंक आसा एक वेळा प्रभाव पडला जाल्यार तक्षण बंद करीचे भायर दिसल्यार उरना तशें एवरी वीक टेस्ट घेवन हांव ती वखदां घेतालो जाल्यार म्हणून म्हाका डिपार्टमेंट वेतान आनी आपणे दिसोवन वचून पूण कितलें दामून दवरलें तितलें ते भायर चड भायर पडटालें मागीर ते वखद बंद केल्ले क्षणान आतां खाली म्हाका दिसाक अर्दी गुळी घेवंक मात्र आसा व्हेरी सिंपल डॉक्टर म्हळ्यार तुजें मिरेक्युलस हे डॉक्टराक ती एकदम बिजी आसता डॉक्टर चड उलोवंक जायना तिचे कडेन पूण तिका मस्त खुशी येयली म्हजे इम्पॅक्ट पळोवन आनी आपले
आता खाली दिसाक आणि खाली कोकोनट ऑयल पुसता नॉन जाल्ल्या उपरांत आणि आपले नॉर्मल हाचे खातीर ऑयल जाय कोकोनट ऑयल पुसता. तुमका उतराची समजून मेळ्ळ्या कशें मागता समजणी मेळ्ळ्या उपरांत म्हणजे इमॅजिनेशन वय इमॅजिनेशना बदलेलें म्हळ्यार तांतू खाले बरयला की फाती जे म्हूण सांगल्या उपरांत हांवें फात्यो सुरू केले. हे नीज न्ही, हे काल्पनीक टेम्पररी, पूण ते सत्य. जेजूक खली पिडा शिडा नातिल्ली आणि देवतान खली पिडा शिडा आमकां येवना. ती आमच्या स्ट्रेसाक लागून या फात्याक लागून खंयच्याक लागून आनी आपले आयल्या जाल्यार आमी ती फाती येण्यात वाडिल्ल्या भशेन ती उडी उडी जाते आसा. आणि तशेंच जालें, निजे तशेंच म्हज्या जिवांतय जालें. आतांय थोडे फाटी येता राग येता या चिंतिल्ल्या भशेन जावना, पूण वेगळी फाटी येता. खंय सुकलो वेगळी फाटी येता. आता उराना चड वेळ स्ट्रेस जावन तशें उराना. आणि आता ताच्या उपरांत सडावत भलायकी बरीच आसा. पयले भलायकेचे मस्त इश्यू आसताले कामानी करताना, तशें आतां भलायकी 24 year 2000 जावन आशिल्ली. 24 years सॉरी 24 years 2000 year 2000 जावन आशिल्ली. टीचिंग मेळ्ळ्या उपरांत कंटिन्यू टीचिंग आयकता. वय वय कंटिन्यू लागीं दुसरी टीचिंग ना घाटकोपर आसा, नावूर आसा, ते सुमार कडेन आसा आमी वेता रेग्युलर. आणि ताच्या उपरांत कळ्ळें म्हळ्यार आमकां अशी समजणी मेळोना खंय आनी आपले फिनिश वर्क ऑफ जीजस ते म्हळ्यार अशें वाचलां आमी बायबल. आमी चिंता बरोसो धरचो म्हळ्यार जेजू आमचो सोडवणदार तशें मात्र आनी आपलो बरोसो धरतालो. पूण इतले विस्तार आनी डीप गुणांची समजणी केदळे मेळोना. ती फस्ट मेळिल्ली म्हळ्यार year 2020 ते दाळ सुरू जाल्ली. मात्र म्हळ्यार आमी युट्यूबांतल्यान आयकून सुरू केल्ल्या उपरांत सुरू जाली. आणि इनिशियल सुमार ते म्हाका तांतूं तितले सॅटिस्फायड म्हळ्यार आमकां ते जाल्यार रियलिटी म्हळ्यार कुडीक काल दिसता तशें. पूण आतां कशें मन परिवर्तन केलें तशें कुडीक परिवर्तन दिसूंक सुरू जालें. भिक्षकांक येन सांगूंक जाय जेजूच्या उतरांत पुरो सकत आसा. जेजूची उतरां तांतूं बायबलांत ते बरयल्ल्या भशेन समजून जेजूच्या गाया वरवीं हांव संपूर्ण गूढ जाला म्हूण सदमोन दीस रात नियाळेचे आणि सतमानीचे दीस रात नियाळेचे आणि सतमानीचे तोंडान सांगाचे उलयचे आणि दुसऱ्यांकी कळयचे आमकां जाल्लें. हो म्हजो संदेश जावन आसा. आनी या सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. प्रेज जीजस.